आमच्या जिवितान आमी दोन भाशेचे लोकांक आमी पळयता. पयले सुवातेर सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जेता ते लोक. दुसरें म्हणल्यार सर्वेस्पराचे इच्छे भायर जेता पळय ते लोक. हांच्या दोगांय मदें तुमी एके भाशेचे लोक. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जेता पळय तसले लोक, वो सर्वेस्पराचे इच्छे भायर चलता पळय तसले लोक. जाल्यार आतां हे दोगांयचे विशीं आमी हिंगासर उलोवया. तुमी हे दोगांयचे मदले कोणाचे ते भाशेन? सर्वेस्पराचे इच्छे भाशेन चलता त्या भाशेन? ह्या लोकां भाशेन तुमी काय? वो तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे चलना पळय तसलीं मनशां काय? सांगात तुमी, मातशें तुमी चिंतात. जरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आमी जिवीत जे जाल्यार आमच्या जिवितान कसलीं बेसांवां आमी वतलीं? आयज जायते असले लोक आसात सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जेनात पळय त्या पासत त्या लोकांक कितें उणें आसा? खंयचीं बेसांवां तिंकां मेळना हें तुमकां हांव सांगता. जरी तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियेत जाल्यार कसलीं बेसांवां मेळटलीं तें तुमकां हांव सांगता. जाल्यार आतां आमी आयकुयात. हो पयलो संदेश जावन आसा. सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियेत जाल्यार कितें जातलें? बायबलान आमी अशें पळयता. लेवी शास्त्राचें 26:26, 3 आनी 4 वड. जरी तूं म्हज्या नेमाचेर पाल दीत आनी म्हजी आज्ञा तूं पाल दीत, तुमी त्या प्रमाणे चलत आनी हांव सांगता पळय तें तुमी आयकत. हांव सांगता पळय तें तुमी आयकत जाल्यार तें हांव तुमकां सांगता पळय त्या प्रमाणे तूं करतलोय. वो हांव सांगता पळय ताचे प्रमाणे तूं चलतलोय. तेन्ना सर्वेस्पर कितें करता पळय तें तुमकां आतां हांव थोडें कितें तें सांगता. जरी तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तूं चलत जाल्यार तूं खंयचीं बेसांवां तुका मेळटलीं, तातूंत तुका स्वतंत्र जातलें. आतां तें तुमकां हांव सांगपाचें आसा, कान लावन आयकात. आतां आमी थिंगासर 3 अशे वडी वाचल्या. जरी तो हांवें नेम दिला पळय आनी म्हजी आज्ञा प्रमाणे तूं चलत जाल्यार, हांव सांगता तें आयकत जाल्यार, पयलें तुजें बेसांव पळय तें, तुमचे खातीर सारक्या वेळाचेर हांव पावस धाडटलों आनी पृथुमेचेर फळ उत्पन्नतलें. झाडां पेडां तीं सगळीं फळादीक जातलीं. आनी तेन्ना पासून तूं दाख वेळेचेर आसतलो पळय तेन्ना दाख वेळ तूं एकठांय करता तेन्ना आनी तूं रोयताय पळय तेन्ना तूं पोट भरून तूं जेयतलोय. जेन्ना आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार आमी फळादीक जातलीं. वय, फळादीक जातलीं. जुजेच्या विशीं पवित्र पुस्तकान एक बरी खबर बरयल्या. जुजे फळादीक दाखवेलीचो एक खांदो. फळादीक दाखवेलीचो खांदो. जाकोब आपूण मरचे आदीं आपल्याच्या पुतांक ताणें आपल्या पुताक अशें म्हटल्यार एक भविश्यवाणी केली. आतां आमी तें पळोवया. उत्पत्ती 40:9 वड 22. जुजे फळादीक दाखवेलीची खांदो. दुर्गा कुशीक तो लायलोली एक दाखवेळ. ताचे पळय ते फांटे दुर्गा वयल्यान भायर पासून वयता. त्यो फळादीक खांदो अशें बरयल्लें आसा. बायबलान थिंगासर जायत्या फळादीक लोकां विशीं बरयलां. आयज आमी जुज्या विशीं आमी पळोवया आनी जुज्या विशीं हांगा जाकोब अशें म्हणटा. फळादीक दाखवेलीचो खांदो तो. जुजे विशीं जाकोब बरे भाशेन जाणा. ह्या पासत जुजे विशीं जाकोब थिंगा म्हणटा फळादीक दाखवेलीचो तो खांदो. तो जायत कसलोय वावर करीत ताचे त्या वावरान ताका येश मेळटलें. ताका ती फळां दिसता. फळादीक जावप म्हणल्यार फळां दिसप. आयज सगळे हेंच आवडटात. ती फळादीक जावची, ताची सगळीं कामां फळादीक जावचीं. फळादीक जावपाचो अर्थ म्हणल्यार आमच्या वावरांत आमकां जोयत मेळप. जोयत मेळप आनी जें तूं काम करताय पळय तितून तुका जोयत जाय अशें तूं चिंताय. आयज तुमी पळय कसलें काम करता वो कसलें काम करपाची तुमी कोशिश करता काय, तुमकां थिंगासर जोयत जाय आनी तुमकां थिंगा शेणोंक नाका. कित्याक शेणपाक कसली कोशिश नाका. शिंकतना पळय फेल जावंक जाय जाल्यार कांय करपाची गरज ना. जरी तर पळय तुज्या जिवितान तुका शेणोंक जाय जाल्यार तुज्या जिवितान कांय करपाची गरज ना.
पूण जैत जाय जाल्यार तुका मेहनत करची पडटली, कोशिश करची पडटली. आनी जरी तूं फलादीक जावंक सोदताय, तूं कसलोय वावर करता पळय ते मेहनतीन तुका वावर करचो पडटलो. जाल्यार आयचो प्रस्न, तूं फलादीक जालाय काय? तूं कसलें काम करता पळय, सर्वीस करताय ओ बिझनस करताय, तूं सगळें कोशिश करता पळय तातूंत तुका जैत मेळटा काय? सोमीत तुका म्हणटा, हांव तुका फलादीक करतलों. म्हटल्यार हांव तुका पळय तें फळ दितलों. म्हटल्यार हांव तुका तें जैत दितलों. सगळ्याकीन पयलें, जरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जिवीत जे जाल्यार आमकां जैत थिंगासोर मेळटलेंच. जरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आमी जे जाल्यार आमचे सेवेन आमकां जैत मेळटलें. तुमच्या कामांनी, तुमच्या बिझनसांत तुमकां फळ दिसची पडटलें. तुज्या सेवेन तूं वाडत वेतलोय. जरी तुजे जिवितांत आयज तुका कांयच फळ मेळना जाल्यार, तुका जैत मेळना जाल्यार, कांयच थिंगासोर फळ दिश्टी पडना जाल्यार, ताचें कारण सर्वेस्पर न्हय. ताचें कारण तूंच जावन आसाय. तुजें हुस्कोतपण. कसलें काय तुजें हुस्कोतपण? तुजे जिवितांत जैत मेळना ताचें कारण कितें काय? तुजे जिवितांत पळय तें जैत मेळना पळय ताचें कारण कितें काय? जायत्या लोकांक बेसांव जाय तांकां, पूण तांच्या जिवितांत तांकां कांयच थिंगा बेसांव मेळना. पळय तांची आशा पळय तें सगळें बदलता. ते कितें आवंडयतात पळय तें आनी कितें भलतेंच जाता. ते आवंडयतात एक, पूण मेळटा तें आनी कितेंच. तांची वाट एके वाटेन, पूण चलप दुसरेच वाटेन. पळय ते कितें आवंडयतात, पूण तांकां कितें भलतेंच मेळटा. ह्या भाशेन कित्याक थिंगासोर घडटा? कित्याक पळय तूं आशेता एक आनी तुका मेवताच पळय तें भलतें? कितें कारण काय तुका थिंगा बेसांवां फावो जायना? कित्याक काय तूं शेणटाय? कित्याक काय तुका जैत मेळना? जरी अशें तुजे जिवितांत जाता जाल्यार तूं मातशें चोतरायेन आयक. तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जिवीत. तूं जियेनाय. तूं सर्वेस्पराच्या दाखोवताय पळय त्या मार्गार घोडेक तूं चलोनाय. घोडेक जायत पळय ताजे पळय नेम आनी तो सांगता पळय तें तूं तें पाळिनाय. सर्वेस्पर पळय तुका सांगता कितें करूंक, तें घोडेक तूं तें कांयच करिनाय. आनी त्या पासो तुजे जिवितांत तुका कांयच बेसांव मेवना. चिंतून पळय, जुजे पळय तो दाखवेलीचो फलादीक खांदो. वय, जाकोब थिंगा जुजेक पळोवन म्हणटा, जुजे खरें म्हणल्यार जुजे फलादीक दाखवेलीचो खांदो. दरेक बापूय हेंच आशेता कित्याक आपल्याची भुरगीं ती फलादीक जावचीं. त्याच भाशेन सर्गींचो बापूय पासून आमचेर अशी आशा दवरता, आमी पासून फलादीक जावचीं. आमी वायट जियोचें पळय अशें सर्वेस्पर आवडना. आमी सारकेंच पळय वायट आसा पळय तशें जिवीत जावंक तसलें सर्वेस्पर आवडना. तुमी जाणा सर्वेस्पर कितें आवडयता? ताका जाय आमी फलादीक जावचीं. जुवांचें शुभवर्तमान 15 आमी थिंगासर अशें पळयता. जुवांव 15, आवेस्वर 15 आनी वोड 8. सर्वेस्परा बापाक महिमा मेळटा की तूं आनीक फलादीक जावचो. म्हणल्यार जेन्ना पळय तुमी चड फलादीक जातलीं, म्हणल्यार तुमी म्हजे शीश जातले. हांवें म्हटलां पळय तुमी फलादीक जावचें, म्हणलें फळ थिंगा दिश्टी पडचें. फलादीक जावप म्हणल्यार जैत तुका मेळप. फलादीक जावप म्हणल्यार जैतीचें जिवीत मेळप. जेन्ना आमकां जैत मेळटा, सर्वेस्पराची महिमा जाता. आमी शेणटा पळय तेन्ना सर्वेस्पराक महिमा मेळना. पूत तर आपल्या शिक्षणेन फेल जाय जाल्यार ताच्या पुताक पळय जरी तर खंय काम मेळना जाल्यार ताच्या आवय बापायक पळय ती खुशालकायेची खबर न्हय. जरी तुज्या जिवितांत तूं शेणटाय जाल्यार तुज्या आवय बापाक थिंगासर खुशालकाय मेळना जाल्यार तुज्या पासत आपल्याचो प्राण दिला पळय त्या जेजू क्रिस्ताक कशी काय खुशालकाय मेळटली? जरी तर तूं शिक्षणेन वो तुज्या आत्मीक जिवितान ओ पवित्रपणाच्या विशयान आसत, वो तूं कोत्ताय ते सेवेंत, वो पळय तूं काम कोत्ताय थिंगासर तुका कांयच बरें मेळना, थंयचो तुजी वाड जायना जाल्यार सर्वेस्पर कसो खुशालकाय जातलो तुमी सांगात? सोमी केन्ना आनंदी जातलो तेन्ना पळय तूं जायते पळय थंय फळ हाडटाय तेन्ना. जेन्ना पळय तूं चड फलादीक जाताय, बेसांवांनी भरलेलो आसता पळय तेन्ना सर्वेस्पराक महिमा मेळटा. हेंच सोमी म्हणटा. आमी फलादीक जावचेक आमी कितें करचें? जुवांव आवेस्पर 15 आनी वोड 5. हांव जावन आसता दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हज्या भितर रावता आनी जाच्या भितर हांव रिगोन रावता, तो मनीस फलादीक जाता. कित्याक म्हज्या लागच्यान कुशीन जावन तुमच्यान कांय करूंक जायना. आयज म्हजी उतरां आयकता ती म्हज्या मोगाल भावा भयणां न्हू, आयज तुमचे लागीं कांयच घडना जाल्यार
आयज तुमच्या लागीं थिंगा कांयच घडना जाल्यार, तुमकां थिंगासर कांयच फावना जायत जाल्यार, दर एका वेळाचेर तुज्या जिवितांत तुज्या वावरांत तुका निरफळूच तुका दिश्टी पडटा जाल्यार तुवें सोजमिकाय घेवची. तूं सर्वेस्परा कडल्यान कुशीन जावन तूं जियेताय. तूं सोमया कडच्यान पयस गेलाय आनी जियेताय. त्या पासत तुज्या जिवितांत तुका कांयच थिंगा मेळना. त्या पासून सोम्यान म्हणलें, तूं म्हज्या लागच्यान कुशीन करत जाल्यार तुज्यान कांय करूंक जावचें ना. जो म्हज्या भितर रावता आनी हांव तांच्या भितर रिगोन रावता, तो अदीक फळां दीत आसता. जरी तूं तुज्या जिवितांत फळ हाडिना जाल्यार म्हटल्यार, तूं वावर कोत्ता ताचें फळ मेळना जाल्यार म्हटल्यार, तुका तुज्या जिवितांत जैत मेळना जाल्यार ती सर्वेस्पराची उणेपण न्हय, तें तुजेंच कितें उणेपण. कित्याक तूं सर्वेस्परा कडल्यान पयस जावन जिवीत जियेताय. सोमयाच्या मार्गांनी तूं चलोनाय. सोमीचें पळय जेवणें आसा, तूं तें बोलतेंच कोत्ताय. सोमयाचो उद्देश एक आसा आनी तुजो उद्देश वेगळोच. सोमयाची इच्छा एक आसा आनी तुजी इच्छा वेगळीच. सोमी एक आवंडयता आनी तूं कोत्ताय तें बोलतेंच. सोमयाची आनी एक इच्छा आनी तुजी आनी कितेंच. ह्या भाशेन सर्वेस्पराच्या विरुद्ध जियेता, ह्या भाशेन तूं सर्वेस्पराचें आयकना जाल्यार तूं मुखार तूं कितेंय करीत जाल्यार, तूं कसलेंय काम कर आनी कसलेंय काम करीत जाल्यार तुका जैत मेळचें ना. तूं म्हज्या लागच्यान कुशीन जावन कांयच करूंक पावचो नाय. आयज म्हज्या भावा आनी भयणांनो, सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तुमी जिवीत जेन्ना त्या पासत, तुमच्यान कांयच करूंक जायना पळय तें वळखून घेयात. तुमच्या जिवितांत तुमकां जैत जाय जाल्यार, तुमकां फलादीक जावंक जाय जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा, म्हजे इच्छे प्रमाणे जरी तर तुमी जियेत जाल्यार तुमी एकदम फलादीक जातलीं. आयज ह्या संवसारांत दोन भाशेचे लोक आसा. एक जे फलादीक जाता आनी दुसरे पळय ते फलादीक जायना पळय ते. एक भाशेन पळय जैत घेता ते आनी दुसरे म्हणटा पळय ते शेणटा ते. जाल्यार तुमी खंयचे भाशेचे लोक? जैत मेळटा पळय तसलो लोक काय, वो सदांच शेणटा पळय तसले लोकां मदें तुमी? पवित्र जिवीत जियेता पळय तातूंतली तुमी एक जायत काय, ओ अपवित्र जिवीत जियेता पळय तसली मनशां तुमी जाल्यां? आनी घोडेक तूं बोगोर 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 पडटा पळय तसल्या मनशाचो जाल्यार तुज्या जिवितांत तुका ती बेसांवां मेळचीं ना. जरी तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियेत जाल्यार सगळ्याकीन पयलें बेसांव पळय तें तूं फलादीक जातलोय. कितलो फलादीक जातलोय? अदीक फलादीक जातलोय. आयज सोमी तुजे लागीं सुटावें करून उलयता. तुजें शेणपाचें पळय तें कारण, तूं जें आवंडयता पळय तुका तें मेळना पळय ताचें पळय तुज्या जिवितांत तें फळ मेळना पळय जावपाचें कारण तूं सर्वेस्पराकून पयस आसाय. त्या पासत तूं फलादीक जायनाय. तुका कांयच फळ मेळना. त्या पासत हांव तुजेर खुशालकाय ना, म्हाका तुजेर आनंदूय ना. पोत्तून शेणटा पळय त्या भुरग्यांक पळोवन, हारतात पळय त्या भुरग्यांक पळोवन खंयचेच आवय बापायक खुशालकाय जावचें ना. आनी सर्वेस्पर पासून तुजेर खुशाल ना जाल्यार ताचें कारण जावन आसा, तूं सोमया कडल्यान पयस सारकें जिवीत जियेताय आनी त्या पासत तूं तुज्या जिवितांत तुका जैत मेळना आनी तुज्या जिवितांत तुका कांयच फळ मेळना. आतां ह्याच वेळाचेर सोमया लागीं तूं परतून यो. सोमया लागीं विनंती कर, सोमया लागीं बोगसोणें माग. सोमया, आतां मेरेन हांव तुजे लागच्यान पयस रावलां, तूं म्हाका बोगशी. तुजे इच्छे प्रमाणे हांव जियोंक ना, फकत म्हजे इच्छे प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत जियेल्लो आसा. म्हाका जाय पळय ते भाशेंत हांव चिंततालों, म्हाका जाय ते भाशेंत पळय हांव वावर करतालों, म्हाका जाय पळय त्याच भाशेन हांव जियेल्लो आसा. हांवें सारकें न्हय पळय ते निर्णय घेतले आनी त्या पासत आयज तें वायट फळ मेवलां आनी त्या पासत आयज हांव म्हज्या जिवितांत हारलां आनी हें सगळें म्हाका आतां दिसता. म्हजी चूक म्हाका सजमली सोमया. हांव तुजे विरुद्ध जियेतां त्या पासतूच म्हाका म्हज्या जिवितांत वाड दिश्टी पडना. सोमया, आयज हांव म्हजी चूक मानून घेतां. तूं म्हाका बोगशी. हांव तुजे लागच्यान पयस आसलो पूण आयज हांव तुजे लागीं येतां. म्हजेर तूं काकूळट कर. ह्या भाशेन जर तूं मागणें कर जाल्यार सर्वेस्पर तुका काकूळट दितलो. आतां आमी पळोवया. लेवी शास्त्र 26 वड 40. जरी तर पळय ते आपल्याचे पुर्वजांचे पळय सारकें करूना तें मानून घेत म्हटल्यार पळय ताणें पळय विश्वासघात पळय जो केला पळय तो, आनी हेंय ते मानीत जाल्यार आमी सर्वेस्पराचे विरुद्धूच चल्ले हांव.
आनी हेच कारण पळय ताणें आमकां ह्या दुस्मानाच्या देसांत हांगासर हाडल्या आनी जरी पळय तांचें काळीज सुन्नत जावंक ना पळय तें तो सारकें जायत आनी ते तांचे अप्रामाणीकपणाचें पळय तें मानून घेयत जाल्यार तेन्ना हांवें पळय ती बासावणी जाकोबाक दिल्ली पळय ती हांव परतून उगडास करतलों. सोमया पळय जी हांवें चूक केल्या पळय ताजी सजा हांव सोंसतां आनी म्हाका त्या सोंसूंक आतां जायना. हांव तुजे लागसार पयस आसलो पळय त्या पासत निराशी आमकां मेवतालें. कसलेंच कामान पासून फळ मेळो नासलें. कसलेंच म्हाका बेसांव मेळो नासलें. एके कडेन बसून हांव स्थिर रावना. म्हाका म्हज्या जिवितांत पळय जैत मेळना कित्याक एकूच कारण आसा कित्याक हांव तुजे लागसार पयस आसलो. हें तो ओळखोन आनी सर्वेस्पराच्या मुखार रावन तो मोन बदलीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा पळय ती बासावणी हांवें जाकोबाक केल्ली ती आतां हांव उगडास धरतलों. जरी तर ती बोगसणें मागीत जाल्यार हांव तांकां बोगशितलों. तांच्या दुकान तांच्या सारके भिरांकूळ आनी कठीण त्या परिस्थितींत जरी तर ती म्हजे लागीं मागणें करीत आनी म्हजे लागीं बोगसणें मागीत जाल्यार हांव तांकां बोगसणें दितलों. जाल्यार आयज तूं म्हज्या भावा भयणांनो सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें जियेत जाल्यार फलादीक जातलोय. भरपूर फळ हाडीत जाल्यार सर्वेस्पर खुशाल जातले. सर्वेस्पराची महिमा जातली. पूण आयज तूं फलादीक नाय. तूं मिनत करता पळय ताचें थिंगासर कांयच फळ मेळना. तुज्या जिवितान पासून तुका कांयच जैत मेळना. ताचें एकूच कारण जावन आसा सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें तूं जिवीत जियेनाय. तूं सोमया कडल्यान पयस रावन तुजें जिवीत जियेताय. सर्वेस्परा कडून पयस सावन ताचे विरुध्द रावन तुजें जिवीत तूं जियेताय. आयच्या दिसा तूं खुशालकायेन आनी आनंदान जैतिवंत जिवीत तूं जियोंक पावनाय. आयज तुजी चूक मानून घे. जाल्यार आमी मेळोन आतां मागणें करुया. पवित्र सर्वेस्परा सगळ्याचेर काकूळत होतय. पवित्र सर्वेस्पर सगल्यांक खुस बोगसणें दी. तुजे लागसार कुशीन सरोन आमी कांयच करूंक पावची ना. आमकां थिंगा कांयच मेळचें ना हें आमकां सजमीकाय मेळोंक आमकां तूं आदार कर. तूंच आदार दी. तूंच सगळें जाणाय. आनी तुजे लागसार पयस जावन आमचें जिवीत आमकां इबाडूंक नाका. आयज ज्या परिस्थितीन आमी आसाव त्याच परिस्थितीन आमी तुज्या हाजीरपणान येताव. आमी तुज्या पांयांशी येताव. तुकाच आमी वेंग मागताव. तुजेरच विश्वास ठेवताव. बापा जीं कोण मागणें करतात पळय ते सगल्या लोकांक तूंच आशिर्वादीक कर म्हूण मागताव. तांकां फळ दी बापा. तांच्या आदल्या जिवितांत तांकां सुटका दी. तांकां सगल्यांक एक नवें जिवीत दी. तांच्या दर एक कामांत तांच्या दर एक वावरांत तांच्या सेवेंत तांकां बेसांव दी. तांकां फलादीक कर. तांचे तुजी कृपा वतय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागताव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.